केंद्र सरकारान म्हादयच्या उदकाच्या वेवस्थापना खातीर स्थापणूक केल्ल्या प्रवाह ह्या प्राधिकरणाक लागून आतां म्हादय बेसिनांतल्या उदकाचो बेकायदेशीर वापर नियंत्रीत जातलो अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें। कर्नाटक ह्या उदकाचेर कसलेय बेकायदेशीर प्रकल्प चालीक लायता जाल्यार ह्या प्राधिकरणाक लागून गोंयांक त्या वाठाराची तपासणी करपाचो अधिकार मेळटलो अशें पांगम हांणी सांगलें। ह्या प्राधिकरणाचेर गोंय सरकाराचो एक प्रतिनिधी आसतलो। This authority will be actually in complete command of waters in Madhe Basin. कितें प्रोजेक्ट जातले कशे जातले हे सगळे हे कमिटी कडेन ठरतले जावं ह्या ऑथॉरिटी कडेन ठरतले। दुसरी गोष्ट म्हणजे सगळे जे हे प्रोजेक्ट आसात आनी उदक जें आसा मादे बेसिनांतले ताजो सगळो कंट्रोल ह्या ऑथॉरिटी कडेन उरतलो। म्हणजे जर कोणी इलिगल उदक डायवर्शन केलें इलिगल कन्स्ट्रक्शन केलें जाल्यार हे ऑथॉरिटी कडेन कंप्लेंट करूं शकता। दुसरी गोष्ट म्हणजे आता पयलीं कितें जालां की 2014 सालांतल्यान हे सगळे इलिगल डायवर्शन जे कर्नाटका करता आमी म्हणटा पळय ताजेर हो वचक बसोवपाक लागून ही ऑथॉरिटीची खूब गरज आसा। कारण ही ऑथॉरिटी आसा तातूंत आमचो एक मेंबर आसतलो। ही ऑथॉरिटी थंय वचून इन्स्पेक्ट करून एक्चुअली फायंड आवट करूं शकता की उदक हे डायवर्ट करता काय ना, खंयच्यान करता, कितलें करता। ताचे फुडें जेन्ना कसले प्रोजेक्ट जातले म्हादय बेसिनांत त्या टायमाचेर कितलें उदक सोडपाचें, कितलें रेग्युलेट करपाचें हें सगळी ही ऑथॉरिटी पळयतली। आनी ह्या ऑथॉरिटीचे क्रिएट करपाचो जो मुख्य मुद्दो जो आसा हो असो आसा की इंडिपेंडंट इम्पार्शियल ऑथॉरिटी जावपाक जाय। हाका लागून ही म्हादय ट्रायब्युनलान ही ऑथॉरिटी क्रिएट केल्ली आसा। आनी आमकां हाची खूब कित्याक गरज आशिल्ली की जे कर्नाटका आपले सायडीन जे कितें काम करता ज्या सगळेच बेकायदेशीर जे काम करता हाची आमकां म्हायती मेळनाशिल्ली। आमकां थंय वचून इन्स्पेक्शन करूंक कळनाशिल्लें एक्झॅक्टली कितें चल्लां हें कळनाशिल्लें। हें कळपाक आमकां ह्या ऑथॉरिटीची एकदम गरज आशिल्ली। आतां ही जी ऑथॉरिटी जाली त्या प्रमाणे तांचे कडेन आमी रिक्वेस्ट करतले आनी मागणी करतले की वचून पयलीं पळोवपाचें हें कितें जालां तें कितलें काम केलां, कशें काम केलां आनी कितलें इलिगल डायवर्शन केलां ह्या संबंदी आमकां म्हायती मेळपाक आनी तो विशय फुडें आमी उचलून धरून ताजेर कितें तरी उपाय करपाक आमकां बरें पडटलें। ओके।